कुठ्ठाळीत जावपी उदकाच्या त्रासाचेर पूर्णविराम घालपाक PWD खात्यान पावलां उखल्ल्यात। ह्या खातीर उदकाचो प्रकल्प उबारपाच्या तयारेचें उक्तावण केलां। तशेंच शौचालय सारखे प्रकल्प उबारतले म्हूण आमदार सल्डाना उलयल्यात। RDX खातीर कुठ्ठाळीच्यान जॉन डिसिल्वा। बावळीनो म्हाका दिसता की आमी सगळीं जाणां उदक ना तेन्ना कितें जाता तें कशें जिवीत आमच्यांनी सामूक जाता, बंद जाता। घरांनी भुरगीं स्कॉलाक पावना, घरांनी रांदपाक जायना, जाणट्यांक काम करपाक वचोंक जायना कित्याक उदक ना। आनी हे सगळे चिंतून गव्हर्मेंटान हे प्रोजेक्ट्स तयार करपाक भरपूर खर्च केला। 2.4 crore उदकाची इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक आनी 25 लाख सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स करपाक। जे प्रोजेक्ट जे आयल्या ते सगळेच बाब म्हातानीन आपल्या मॅनिफेस्टोर घातिल्ले। तुझ्या आनी म्हज्या फायद्याक ल्हान तशें वोट ज्वारीच्या भयणी भावांक हाचे वयर कोणूच चिंती नासलो, पण तुमकां एक बरें रावपाक, बरें वारें, बरी जमीन आनी तुमी आमचे गोंयकार भयण भाव सोबरेर जातात म्हूण तुमच्या आदाराक तो सदांच चिंततालो। आयज आमचे BJP पार्टीन भयणी भावनांव कुंकळे तांव तूं पेरणे पोच उजव्यान आनी दाव्यान उदरगत चालूच आसा आनी चालूच उरतली, कारण आयज आमचो सरकार लोकांचो सरकार जावन आसा। आमचो सरकार लोकांचे प्रश्न आयकता आनी लोकांक सुटका दिता। आमच्या सरकारान ज्वारी नगराच्या घरांनी फुल ना पाकडी पावयल्ली आसा। कारण जे काम केलां तें दिसता। पयलो सड्यार टँक कंप्लीट केलो जयकंड, म्हाका दिसता 1000 क्युबिक मिटर मोठो। त्यानंतर आमी सकयले STP कंप्लीट केलो। त्यानंतर आमी आतां हांव उलयतालो वाडे जेन्ना कंप्लीट करता काय म्हणून, वाडे कंप्लिशनाचे दिसा येता त्या म्हयन्याकूच आमी लोकार्पण करता। त्यानंतर जी पायपलायनी विशीं प्रत्येक कडेन चर्चा आशिल्ली, 24 किलोमीटर पायपलायन वेर्णा टू वास्को, हातूंत जे हर्डल्स आशिल्ले ते काडून आमी येता त्या म्हयने डिसेंबर पर्यंत ती पायपलायन कंप्लीट करता। आणि त्यानंतर जो 80 MLD उदक वास्को शहराक जाय ते पूर्णपणे वास्को, कोर्तालीम, जुवारीनगर बी सगळे एरिया येयले। मार्मगोवा तालुका फुल कवर्ड विथ 80 MLD वॉटर, आणि ते उदक आमी तुमकां दिवपाचें थारायलां।